बऱ्याचशा कामगारांक काढलेले असतात. ट्रकवाले, मायनिंग डिपेंडंट मशिनरीवाले, त्यांचे इन्कम बंद झाले आसा गेले 7 महिने. त्यांच्याकडे काही इन्कम ना आणि गणेश चतुर्थी तोंडार येयल्ली आसा. ताका लागून आमी एक चीफ मिनिस्टर रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी केल्लें आसा की गणेश चतुर्थीच्या सण साजरो करपा खातीर सरकारान प्रत्येकाक 25,000 रुपया मायनिंग डिपेंडंट जे आसा तांकां 25,000 रुपया दिवचे चवथी पयलीं 8 दीस. आनी जो पर्यंत मायनी सुरू जायना तो पर्यंत सरकारान प्रत्येकाक डिपेंडंट जे कोणाचे जॉब लूज जाल्ले, जे कोणाचे अर्निंग स्टॉप जाल्ले आसा, मागीर ते ट्रकवाले आसो, मशिनरीवाले आसो, जेंचो कोणाचो पोट पाण्याचो प्रश्न सध्या त्रासदायक आसात, तांकां प्रत्येक म्हयन्याक 25,000 रुपया प्रत्येकाक दिवचे असो आमचो डिमांड आसा. आनी तो डिमांड सॉर्ट आउट करपा खातीर पयली गोष्ट जाल्यार सगळ्या आमदारांक पयलीं मेळटले, जे मायनिंग बेल्टान आहा तांकां रिप्रेझेंटेशन दितले. आमकां एक अशें दिसता की फुडले एक म्हयन्याभरा भितर म्हणजे 20-25 दिसां भितर जर कांय जायना चवथ जावन जाल्यार दिल्ली आमकां एक धरणां रामलीला मैदानाचेर करचें पडटलें किंवा जंतर मंतराचेर करचें पडटलें. आनी तेज्या खातीर मोठ्या संख्येन आमकां हांगाच्यान वयचें पडटलें. आनी जे आमचे तिनूय खासदार आसात तेंच्या कडेन वचून आमी हें करतले की तेंची वेवस्था, एज्युकेशन करणाऱ्याची वेवस्था वगैरे सगळें जें आसा तें त्या खासदारांनी करपाक जाय. कारण आमच्या कडेन सध्या पयशे नात. आमी गेले 7 महिने बेकार आसात. फक्त इतलेंच म्हटलां, तो डिस्ट्रिक्ट फंड काय कितें तें तेंच्यांनी डिसायड करचें. सरकारान आमकां पयशे दिवचे, त्या डिस्ट्रिक्ट फंडाच्यान दिया किंवा तुमी आनी कितें करून दिया तो आमचो प्रश्न ना. कारण मायनीचे सरकारान भरपूर जोडलेले. चौगुले मायनिंगाचे कामगारांकय रिट्रेंचमेंट नोटीशी काढल्यात. तांकां तांच्या फुडाराचो हुस्को. सेजा वेदांताचे स्टाफाचेर तांकां काडून वडयत म्हूण कलकल. चौगुले कंपनीन आमकां 24 जुलयाक रिट्रेचमेंट नोटीस दिवन आमकां काडून उडयले. आमी गव्हर्मेंटा कडेन जायते फावटी गेले की तुमी मायन ओनरांक हाडात, आफोन हाडात, तांकां सांगात की जे रिट्रेचमेंट करपाचे केल्यात जावं रिट्रेचमेंट करतात ते बंद करात. पूण सरकारान आजून मेरेन कांय तेजेर भुमिका आपली घेतलेली अशी ना. आमचे 79 वर्कर्स आसा, त्या शिवाय कॅज्युअल 31 आसा. सरकारान OTS स्कीमची मुजत वाडोवची म्हूण ट्रकवाले मागतात. आमचे कडेन सध्या कांय ना, तेन्ना सरकाराक एक विनंती करता तुमच्या मार्फत की जी OTS स्कीम दिल्या ती टील मायनिंग चालू जावन थोडे आनी तांकां म्हयने टायम दिवन तोपर्यंत ती स्कीम एक्सटेंड करची. Because from last so many months till now no action has been taken by the government and we are in the darkness like what will happen after 2-3 months. Till now Vedanta has kept us but we don't know how long they will sustain us. So we are in darkness and we don't know. We were having our hopes on the government of Goa like RCM that they will resume it. He will take some actions and all. But now at present he is not there. So we are confused like what will happen. कंपनीन आमकां पे दिल्लो आनी सगळ्यो फॅसिलिटीजय बी दिल्ल्यो बट परत सपोज तशेंच जावपाक लागलें जाल्यार कंपनीची आमी मिस्टेक करपाक शकना न्ही. आनी एज अ कामगार आमकां भंय दिसता की आज कसले डिसिजन येत, फाल्यां कसली कंपनी डिसिजन घेत. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.